केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटकाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवचो म्हूण गोंय सरकाराचे प्रयत्न चालूच आसात. मंत्रालयाक फॅक्सय धाडला. केंद्रीय मंत्र्या बरोबरय तो परवानो फाटीं घेवचो म्हूण उलोवप केला. कर्नाटकाक दिल्लें पत्र एक तर फाटीं घेवचें नाजाल्यार अभेयासान दवरचें ही गोंय भाजप सरकाराची मागणी आसा, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर उलयतना सांगलें. तशेंच ह्यान मुखार म्हादय संदर्भांत कर्नाटक सरकाराक कसलोच परवानो दिवचो न्ही अशेंय मुखेलमंत्री सावंत म्हणटा. म्हादयचें डिसिजन बेगिनात बेगीन निर्णय येतलो. आमी दुसरें पत्र आनी सगळो फॅक्ट्स धाडला. आमकां थोड्याच दिसांनी हो निर्णय जो आसा अपेक्षीत आसा. काल हांव पर्सनली म्हणजे आय एम नॉट रिलेटींग वीथ द कर्नाटका इलेक्शन. हांव परत सांगता तुका, आमकां कर्नाटका इलेक्शन लागना ह्या विशयाचेर. तेणी आमकां सांगलेलें 15 दीस म्हणून. हांव प्रकाश जावडेकरा कडेन कालूय परत उलयला. जे 15 दीस जे जाले हेजेर निर्णय आनी आमी फॅक्ट सगळो आमी विजीट केल्ली तेन्ना आनी आतांचो फॅक्ट सगळो घालून परत रिमायंडर लेटर काल धाडला. काल हांव पर्सनली उलयला. इज आउट ऑफ कंट्री, स्पेन आशिल्लो, कालूच पावला. नाशिल्लो म्हणपाक लागला, पूण पावला. आज एकदां आपूण परत एकदां डिपार्टमेंटान रिव्यू घेवन जाता तितके बेगीन तुमकां निर्णय दिता. इज व्हेरी मच पॉझिटिव्ह. आमकां खात्री आसा ताजेर पूर्णता पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा हो गोंयच्याच बाजून येतलो हाची म्हाका खात्री आसा. आमची सरळ डिमांड आसा ते रेटल विथड्रॉ कर, अदरवायज ते अबेन्स दवर. हीच आमची डिमांड आसा. अजुनूय म्हणजे मी एंड अलॉंग वीथ माय ऑल द मिनिस्टर्स स्टिक टू टॅट ओनली. हय, आमी तेंय बी बरयलां. म्हणजे मिनिस्टर सांगता तशें हाज्या फुडें तांकां कसलेच क्लियरन्सीस जे आसा पळय न्ही ही दिवं नाका. आनी दिवपाचे आसत जाल्यार तांच्यांनी पर्सनली इन्स्पेक्शन करचें, आमकां विश्वासान घेवचें आनी ताज्या उपरांतूच दिवचें.